येताना येताना कॅबेज आलं ना हांव देखील की एक काम करूया कॅबेजाचे पराठा करूया सुपर मजा येता किसू का भाजी किसलेली रे मागीर आतां मस्त उद्दा वता त्या उद्दा पुरो काढता उद्दा काढला सुकी सुकी जाल्या बरें चलो आता या स्टफिंग्स आसता हाजी वयर घालता लायक कोण भजता सर तर गरम गरम रेडी जाता समजेला पराठा पंजाबी ढाबांत आसता ह्या पुरा पराठा मेळटा मस्त प्रकाराचे पराठा आसता हे बघा सुपर पराठा एक नंबर पराठा रेडी यम्मी यम्मी गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग घंटी चल 7:56 आता 8 घंटा मुगा क्लास आसा या सॅटर्डे कसं एक स्टुडंट ना भायर वता आसा ताजे खातीर आज इथे गेलो आसता मॉर्निंग आता क्लास घेता आसा तर हांगा फुल मोड जाल्लो पळय फुल ब्लॅकआउट जाल्लो हांगा क्लास घेता म्हाका मस्त न्हीद येता क्लास जाल्ले हांगा कसो गुड पावस तावळ दाखोवन क्लास घेता घेता ना गुड स्टार्ट जाला हांगा आनी जोर पावस आसा आजय पावसच दिसता फुल एनीवेज आज म्हाका काही वच्चा ना घर कडेन आसा या पळया गायस ओहो ठीक आसा पळया चलो आतां कॉफी रेडी करता कसो वार सुटला हांगा म्हाका दिसता परच्या मणके वापस स्टार्ट जाला की कसं वतुया ओहो हो हो कसं जोर गुड आयलो तो मेघाला तांगा इंटरनेटय बंद जाला गायस हाँ आता वापस स्टार्ट जाला हे परच्या मणकी वापस जालें स्ट्रेट पयलीं तशीं जालां ना हे जोर पावस आयलो आनी इंटरनेट आनी पुरा गेला जालें म्हळ्यार फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ जाता आशिल्लें तर दुजून केलां हांगा आतां कॉफी रेडी गायस तर कॉफी पिता फस्ट मागीर ब्रेकफास्ट करूया पळयता कसन करची करून तर सिंपल आसना फोव पण घालतास म्हळ्यार कांदो बिंदू ना तेमगे उर्दा दाळी आनी सासव मखर बे मिरसांग फंड घालून तें करतास गायस उना फोव रेडी चलो आता ब्रेकफास्ट करता जस्ट आता मेसेज आयले सोसायटीन की आसना आज सकाळी प्रॉपरली उदक येनी के 12 दाखोवन 5 घंटे ते आमगे लंगा उदक कट करतात गे सोसायटीन तर ताजे खातीर हांव आतां असो पुरो भरून दवरला बालदी आनी आता मावशी येईन येतोळते ती आता लेटत काय आता कसन गोतना ती येताना त्यांना उद्दा वता चढ इतला आयदन ना घसूच्या का थोडे असं कसला गोतना BMC कसला उद्दा सोणी प्रॉपरली काय गोतना आता सध्या भरून दवरला पिवच्या उद्दा पुरा भोवन सोडता हांव मागीर आमगेला एक्वागार्ड आसना 7 लिटर उदकाचें आसा त्यावेळी हांगा फूल कोण सोडता आज प्रॉब्लम आयली इतले दिवस आमकां प्रॉब्लम ना आशिल्ले आतां उद्दा भोवन जाला बॉटलान तूं एक्वागार्ड सोडला फूल घेवो आनी हांव म्हाका दिसता तो पांतो उद्दा भोवन दवरता तांगा उद्दा आनी भोवन जाला आतां मागीर न्हावणय जाला आतां वचना तोग्गू वतस मागीर आमगे सोसायटीत घरा म्हळ्यार तुका कसन की इलेक्शनाचे कसन की फॉर्म भरचे आसले तर आता ते फॉर्म पळय ते कसन करून ते नवे कसन की फॉर्म भरचे आशिल्ले तर आमगेले कांय जरूरत ना आमगेले ऑलरेडी आसा तीन सांगले तुमकां प्रॉब्लम ना हांव कांय प्रॉब्लम ना पुरो समज तर येताना एग हाडलें आनी दूदय हाडलें दूदय दवरला पळय तर जेवणाची कसन करची करून तर काय ना मावशी येतोळ ती येनी ती गेले नतील कसन की पॅरंट्स मिटींग असं काही ताजे खातीर ती चमकल्या ती येतर काही सांगता असं पळय आतां केन्ना येता करून आतां उदास की ना गोत ना हां उदास सद्या आस घंटी जाली 1:30 काणी त्यांनी येतोळ ते गोत ना कसल्या काणी गायस अम्माल फोन येयलो अम्मा नसनो मेगेल मम्मा कसनो फोन केलेलो तो विरारा राखता तांकां असनो इलेक्ट्रिसिटी ना म्हळ्यार असनो ते असनो पुरो तांगे ग्राउंड फ्लोरान असनो पुरो उद्दा भरला आतां उद्दा वच्चे न्ही आतां इथे उद्दा आसके बसे नाला सुपारा विरार ते कडेन असनो पुरो फ्लड जाला ताजे खातीर तांगे बिल्डिंगांतूय उद्दा आयला की ग्राउंड फ्लोरान कोण ग्राउंड फ्लोर आयला न्ही तांगे पुरा सामान आनी पुरो तांणी वयर हाडला की वयरचे फ्लोर री ताजे खातीर आसना मागीर ते ग्राउंड फ्लोरान पुरो ते इलेक्ट्रिसिटी कॅबिन आनी पुरो आसना ताजे खातीरच तांणी आसना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आसना इलेक्ट्रिसिटी पुरो बंद केला की आनी तांगेला आतां कशें येना मामान फोन करता माम सांगता आशिल्लें त्या मोबायलान खाली एक म्हळ्यार एक काड्डी आसा की बॅटरीचे कसन गोतना आतां म्हाकाय गोतना कसन ते तांकां अम्मान सांगलें की कसन अगर उद्दा रबल्यार तुमी ये ती म्हळ्यार प्रॉब्लम कसन तांकां तोगूचे जायना खावची पिवची कसन एमर्जन्सी कसन आसल्यार कसन करची मागीर तांकां तोगू दिवचे जायना तोगू म्हळ्यार पुरो उदक भरला गे तोगू च्या अशी पुरो हालत जाला ते गय ते आज सिंपल जेवण करतास आतां वचना ओट्स करतास आनी तांते आसा आनी आमगे हांगा एक खाकडी आसा तर आतां तेंची आतां लंचा करता मागीर पळोवया सांजे वेळार चॉपिंग आनी जाला
हांव हांगा आतां तेल आनी जीर घालून तूं हांव आनी हांगा ओट्स आसा ओट्स लायक करून रोस्ट केला आनी तो उदक घालून लायक करून म्हाका सिजयतात वा ओहो हें पळया गायस सुपर आमगे ओट्स मसाला लायक करून रेडी फटाफट प्लेटा घाल हुना लंच रेडी What's up guys, welcome to my new vlog and आज वेनसडे सकाळी म्हाका कसले व्लॉग करूं मेळ्ळी कित्याक मस्त गडबड आशिल्ली सकाळी मालिशवाली हे ते म्हणून आनी पुरो गोंधळ आशिल्लो लेट जालें सकाळांक सो म्हाका कसले व्लॉग करूं मेळ्ळी आज कांय ना आज सिंपल आमी नाश्ता रुलाम केलेले आनी होय आतां लंच करूंक आयल्या भितरी आज सुरना उपकारी दाळी चपाती and rice. सो हे 4 आयटम माझी फटाफट जेवण घेता म्हाका मस्त भूक लागला मागीर आमी बाबू इटू खेळया आतां ताका मम्मी ट्राय करताच न्हीद करवच्याक न्हिदनी जाल्यार म्हाका घेवन बसका पडटलें सो जस्ट आतां थोडे वेळ फुडें न्हावून गेलेलो ना तागे लायक न्हिदून उठयलो आनी आतां चिके वेळा चालू आसा ताका फीड केला तरी पण तो रडतो आसा सो हांव फटाफट जेवता मागीर पळय जेवण हांव थोडें न्हिदलो आला आतां घंटे जाले 4:30 पावस रबला तर आता थोड्या वेळान मावशी येते काही शुभदाल फोन आयलेलो तो हांगा कॉफी करतास तूं धुवन करचें दवरला 4:30 जाल्यार 5 घंटाक म्हाका क्लास आसा तर हे पावसान आसना डल फील जाता हाजी हेची की लेझीनेस जाता सर मेगेलो अभ्यास ना न्हू घरा कडेन चड बसचें काही हांगा तर दूध उन जाला उनो कॉफी रेडी गायस बस सकाळची म्हाका 2 क्लास कॅन्सल जाले कसलो गो तसो हें रज आशिल्लो न्हू मंडेक आनी ट्यूजडेक तर तांगे स्कूल दवरला के फाल्यां थर्सडेक 1 घंटे तो पण ट्राय करता सर ताका न्हिद करवच्याक ह्यो न्हिदनी तो पळय हांगा पप्पा लोटू डान्स करता असो ताका हनुमान चालीसा आयकुचें लायक जाता सर पप्पा होटू सद्या आयकता सांजे वेळा आतां ताका हनुमान चालीसा टायम चालू क्लास जाले म्हगेले आतां घंटे जाले 8 तर हांव लेखली की वचूं आतां रांदेक आनी पुरो हाडता पावस चिकी राबला करून मावायची की फ्री आसा तर वचून आतां हाडता भाजी मार्केट आयला वचा भितर आनी पळोवया कसन सांगा तर भाजी घेवन जाली चड कसांनी घेयनी हांव आतां म्हळ्यार चड दिसना आशिल्लें काय पाल्लो बिल्लो आनी ह्या टायमाक खावचें न्हू न्हू कसांनी कॅबेज घेतले तेंडले घेतले मागीर बँड घेतले खाकडी आशिल्ली खाकडी घेतले आनी आमगेले मिरसांग आनी तितलेंय घेतलें चड कसांनी घेयनी आनी हांगा चड म्हळ्यार आतां कालका कांय दिसनाची चलो ठीक आसा वचा घर कडेन रंदेके हाडल्या बँड तेंडले हे व्हडा हुड्डोड खाकडी हाडला 2 हे आमगेलो कॅबेज आनी आमगेलो मसाला मिरसांग आनी मसाला ठीक आसा हाडला फटाफट फ्रिजात दवरता हांव वतस न्हय येताना कॅबेज हाडला ना हांव देखली की आतां एक काम करया कॅबेजाचे पराठा करया सुपर मजा येताना मागीर 2 चपात करून लायक करून कॅबेजाक लायक करून ही मसाला न्ही पुरो घाल न्हू सॉलिड करया गायस चलो फस्ट फ्रेश जाता तो हांगा चपाती पीठ कालोवन जाला तो चिकी धांकता कसन सांगता गोत ना ढांकल्यार कसन जाता चिकी सॉफ्ट दिसता गोत ना म्हाका कसन जाता करून बट हांव पळयलां तें पुरो जन धांकतात ताका म्हळ्यार चिकेक सॉफ्टनेस ना जाल्यार ते वार आनी दवरला म्हाका दिसता ते चिके गट्टी जाता ताजे खातीर चलो तेदोळ ते असो हाका कसो लायक करून हांव किसून घेता हाका किसूक आजी किसले री मागीर मस्त उद्दा वता त्या उद्दा पुरो खडका ना जाल्यार ते चपाती वयर घालला रे मागीर पुरो चपाती पीठ अंटू जशी जाता मागीर आनी तातूंत मागीर पुरो मसालांनी पुरो घालता मीठ हळदी आमगेले थोडे धनिया जिरा पावडर ताजी मागीर मिरसांगी चॉप करून घालता सांत ताजी बी काण घालतलो नाजाल्यार तीक लागतलें आनी आमगेले काश्मीरी लाल मिरची बस इतल्यांची मीठ घालाय कॉर्न स्टफिंग रेडी करयात किसून जाला हाजी पुरो उद्दा काढता फर्स्ट उद्दा काढला सुकी जाला बळ्या आतां मसालांनी पुरो मिक्स करया पुरो मसाला निघाला आतां लायक करून आतां मिक्स करता पुरो आतां स्टफिंग्स आनी पुरो रेडी करता हांव मिरसांग कसन केलो तसो ताजी पुरो बी काणू घालला गायस म्हाका रिस्क नाका कॅबेज असल्यार तुमी एक पराठा करी येता सिंपल आसा इजी आसा चलो हांगा आतां लायक करून मिक्स केला हांव 2 चपाती लड्डिता ताजी वगैर मागीर 1 चपाती वयर ह्या पुरा स्टफिंग घालता दुसरी चपाती ताजी वयर घालता लायक करून बगलेन सील करया आनी भाजूया
गाईस हंगस ना फर्स्ट चपाती जेल्ला लायक करून गोल केला सेकंड चपाती जेल्ला आणि तुम्ही पळयता ते सान स्पॉट्स कसं डॉट 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 दिसतना हांव तांतसना वाव घाला डायजेशनाक लायक ना आनी खातना लायक एक फॉर्मुला येतालो ताजी खातीर गाईस चलो आतां ह्या स्टफिंग्स आसना हाजी वयर घालता हे पळय गाय सुपर हांव वचून फटाफट घालता कसं तसं तें आतां ते तंतू दाखोवन उद्दा सुटला ताजे खातीर तें पीठ मोळ देवची नको करून हांव फटाफट आतां करता तो होऊन गेला फटाफट घालया घाला सुपर एक नंबर सॉलिड न्हय चलो आतां लायक करून हाका भाजूया फस्ट लायक करून भजतस सुपर तेल घाला लावा तेल घालून लायक करून भाजूया ट्राय करा ती सुपर लागतं एक नंबर चपाती आणि कॅबेजय जिवाक लायक आणि मगूत ना कोण कोण थायरॉइड असतं तांकां लायक नाही काही करून गरम गरम रेडी जाता समजेला पराठा वा हॉटला कशी बेस्ट न्हू हे घरकट करूयात तुम्ही आणि हे मस्त हॉटलांतय मेळटा म्हळ्यार पंजाबी हॉटलांतू कॅबेज पराठा सांगल्यार न्हू ढाबांतू पंजाबी ढाबांतच न्हू ह्या पुरा पराठा मेळटा मस्त प्रकाराचे पराठा असता पंजाबी ढाबांतू हें एक तंद करून आसा बट हांव मसाला मेगेल तर्फेन जशी मसाला घालना हांव तांगेल तर्फेन जशी घाल न्ही चलो रेडी जालें गायज एक नंबर आमगेल पराठा रेडी पुरा स्टफिंग ओट्टू भितर लायक करून स्टफ केला गायज हें पळया सुपर पराठा एक नंबर पराठा रेडी यमी यमी उना आतां हांव दुसरी करता तर हांगा सेकंड पराठाय रेडी जाला एन्जॉय करची डिनर आमगेल्या सुपर चलो आतां सॉस करता आनी सॉस लावन लायक खाय हांव न्हय सुबदाक मेळचे वच्चे आशिल्लें बट बाबूच न्हय दनपरां दाखोवन न्हिद न्ही हाजी 2:30 घंटा मागीर तो न्हिदला मागीर हांव सुबदा सांगलें हांव येनात तुमी न्हिदया न्हू मागीर हांव हांगा मेगेल काम करचें बसलो मागीर हांव वच्चें न्ही हाजी हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नायट